फाटलें वर्सभर सरकार न्हिदला म्हूण वता वता थंय बोवाळ. आतां फुडले 8 म्हयने कामाचे नजरेन न्हिदपाचेच. आतां वेंचणुको आनी उपरांत पावसाचो सिजन. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सोमार 14 जानेराक वा ते उपरांत केन्नाय मांद्रे आनी शिरोडा मतदारसंघाची पोटवेंचणूक जाहीर जावंक शकता. उपरांत लोकसभेची आचारसंहिता. सरकार फुडले 5 म्हयने वेंचणुकेच्या आचारसंहितेक. सरकाराक पोटवेंचणुको मार्च-एप्रिलांत जाय आशिल्ल्यो. भुरग्यांच्यो परीक्षा आशिल्ल्यान वेंचणुको फेब्रेरांत घेवपाची तयारी. सोमारा 14 जानेरा सावन केन्नाय मांद्रे शिरोडा पोटवेंचणुकेची घोशणा. म्हयन्या परस मायज काळ आचारसंहितेत. राज्यपालांचे अभिभाशणूय आचारसंहितेत. मार्च म्हयन्याचे सुरवातीकूच लोकसभेची वेंचणूक जाहीर जावंक शकता. पोटवेंचणूक लोकसभेचे वेंचणुके मदीं जेमतेम सप्तकभर आचारसंहिता सदळ. फेब्रेराच्या निमण्या सप्तकांत सरकाराक एक वेळ कामां खातीर आचारसंहितेत सूट मेळटली. अर्थसंकल्पूय एक वेळ आचारसंहितेत. वोट ऑन अकावंटाची पाळी येवंक शकता. मायाचो अर्दो मायज म्हयनो आचारसंहितेत वतलो. कसलींच नवीं कामां जावची ना. तितल्यान पावसाची तयारी. कामांय बुडलीं, नोकर भरतीय बुडपाची शक्यताय. हें जालें मे म्हयन्याचें शेड्यूल. ते उपरांत पावसाळो. ऑक्टोबर मेरेन सगळें ठप्प. जून ते सप्टेंबर मेरेन पावसाळो, नवीं कामां शक्य ना. जानेरा सावन नव्या कामांत खंड. ऑक्टोबर मेरेन कामां खंडीत. माया मेरेन नोकर भरती ना. पावसांत प्रक्रिया करूंकूच 4 म्हयने. फुडले सप्तका सावन ऑक्टोबर मेरेन सरकारी कारभार थंड. फुडले 8 म्हयने सरकारान फक्त येणावळ जमोवन चल्ल्या ती कामां धुकलपाची आनी स्टाफाक पगार घालपाचो. फाटलें वर्स मुख्यमंत्र्याच्या दुयेसान अशेंच गेलें. 2019 आचारसंहितेत वचपाचें. बीजेपीचे युती सरकाराचो अर्दो कार्यकाळ असोच धुकलिल्ल्यात जमा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.